ख्रिस्ताची भेट सुरू जाता आमी सगळीं येवयार जावया आमचो यादनीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादनीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया कालवारी भेट नो सरतलो आमी तातून वांटो घेवया सर्गी जेवण तो वांटलो आमी जेवूंक कायती जावया सर्गी जेवण तो वांटलो आमी जेवूंक कायती जावया पास्का जेवण तयार जातलें जेवणा मेजार बसूंक वेचे जेजूचे पास्का जातले तशेंच आमचे ताणे करचे जेजूचे पास्का जातले तशेंच आमी ताणे करचे बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नवी सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं प्रितीच्यानो 5व्या सातोड्यांत पिराचीत काळाच्या आमी प्रवेश केला आनी इगोर्ज मात आमकां आपयता ह्या सातोड्यांत जेजूच्यो इमाज्यो आहात त्यो दांपूंक कित्याक आमचें मन आमी जेजूच्या कश्टांचेर घालूंक आनी निमाण्या शुक्रारा दीस त्यो इमाज्यो आमी उगडटल्यो ते वसत आमची इमाज हांगा दांपलेली आहा पूण दुसरी इमाज जी आमच्या कॉन्फ्रात भावांनी तयार केल्या ती इमाज उगटी आहा एकचे ओमो बिहोल्ड मॅन ओ पळय तुमचो मनीस अशें पिलात आपले पोरजेक सांगता म्हजो न्हय तुमचो मनीस जुदेव तो तुमचे जातीचो तुमी ताका मागला ओ पळय आहा ह्या उतरांनी जाणवाय आहा ओ पळय तुमचो मनीस तुमची पातकां तो आपणाचेर घेता हें सोद जेजू कोडीत कोत्ता हांगासर रावन ताच्या माथ्याचेर कांट्यांचो मुकूट घाल्लो आसा आनी ताका एक जांबळे आंगोस घातला ओ तुमचो राजा तुमचो मनीस पूण भितरल्यान ओ मनीस तुमची पातकां आपणाचेर घेता ह्या पिराचीत काळांत हाचेर आमी नियाळ कोत्ता जेजूच्या कश्टांचेर नियाळ कोत्ता आमची सगळीं पातकां ताणें आपणाचेर घेतल्यान आनी आमचे पासत तो मरतलो आनी आमकां सोडवून दितलो हो गूट आमी ह्या सुमानांत आनी फुडल्या सुमानांत जो आमी पवित्र सातोडो म्हणटा त्या सुमानांत किरीत भाशेन नियाळुया आनी आज तुमी जायतीं जाण हांगा आयल्यात ह्या मंगळाराच्या मिसांत वांटो घेवंक बायगोंत आंतोनीची मोजत तुमच्या जिवितांत मागूंक आनी ज्या मापान आमी आमची मागणी घालता भावार्थान मोगान बोरवंशान त्याच मापान बायगोंत आंतोन देवा लागीं मागून आमकां जाय तें दितलो असल्या बोरवंशान आमी हांगासर मंगळाराक येता आनी बायगोंत आंतोन आमची मागणी आयकता आनी आमकां दादोसपण दिता मोनाचें काळजाचें दादोसपण फाव कोत्ता तर ह्या मिसांत आमी हे भाशेन वांटो घेवया आमची पातकां ओळखून घेवन आमी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया I4 हें गायोन आमी गायतले दोयाळ देवाळ काकुतीच्या Doja Deva kakluticia Bogos Bapa Mogacha Bapuy Budu Kadvarnaka
भुरग्यांक तुज्या सोड नाका हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलो म्हणपात येता सोर म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्या ती सोगली सांटा हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलो म्हणपात येता सोर म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्या ती सोगली सांटा सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन. सगलीं बसूया. प्रार्थुया. ह्या मिसाचे इंतेसांव खासगी इंतेसांव भेटयता मायरन आनी क्रेसिल्डा द कोस्टा हांचे पासत मागुया देवान बैगोंत आंतोनीचे मजतीन तांचेर आपली आशीर्वचनां वतूं तांकां कुडीची ओतम्यांची मोनांची सोयरानांची भलायकी फाव करची म्हूण ताचे भायर आमी आमच्यो वेगवेगळ्यो गरजो बैगोंत आंतोनी मुखार घालता तांचे पासत मागुया. आज खेरीत दोन इंतेसां पासत म्हाका मागूंक लायला. एकलो भाव आपल्या भावा पासत मागता हांगातान तो मागता ताचो भाव लंडनांत आहा ताका स्ट्रोक जाला आनी ताका उलोवंक जायना दोल्लोलो आहा ताचे पासत किरीत भाशेन मागता ह्या मंगळाराक फादर माग म्हज्या भावा पासत जो स्ट्रोक जावन आसा ताचे पासत आमी किरीत भाशेन मागता. आनीक एकले वस्तोरीन आपलें किरीत इंतेसांव आज ते इंतेसांव पासत मागूंक लायला बैगोंत आंतोनीचे मजतीन ती मागता तें देवान तिका फाव करचें म्हूण तें इंतेसांव म्हाका सांगलां पूण हांव सगल्यांक सांगिना. सो ते इंतेसांव पासत माग ते भायर सदांची आमची इंतेसांव जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहात सगळे तरेचे जांकां स्ट्रोक जाल्यात जांकां कातीची दुयेंसां जाल्यात जांकां कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स जाल्यात किरीत भाशेन आमी 4 जाण तरणाट्या पासत मागता ती 16-17 वर्सांची जी कॅन्सराचे पिडेक सांपडल्यात आनी ते भायर आमचे थोडे भोव पाद्री आहात जांकां कॅन्सर जाला तांचे पासत आनी हेर जावं कॅन्सर ओ ट्युमर्स जाल्यात वेगवेगळे तरेचे वती करून आमचे वस्तुरी ब्रेस्ट कॅन्सर्स युटरस कॅन्सर्स थोड्यांक ब्लड कॅन्सर जाल्लो आहा बोन कॅन्सर आहा कॅन्सर ऑफ द स्टमक लंग कॅन्सर हांकां सगळ्यांक देवा मुखार बैगोंत आंतोनीचे मजतीन घालुया. आल्सर्स एसिडिटी आनी इंडिजेशन लिवर सिरोसीस फॅटी लिवर्स आनी जांकां डायलिसीस करतात ब्रोंकायटीस लंग प्रॉब्लेम्स एंड न्युमोनिया थायरॉयड ENT प्रॉब्लेम्स तकली फोडटा आनी मायग्रेन अटॅक जाता तांचे पासत अल्झायमर एंड पार्किन्सन जांकां फाटीच्या कोण्याचो प्रॉब्लेम आहा मागीर बेंडाचो प्रॉब्लेम आहा तांचे पासत मागुया. वयजां पासत नॉर्सीं पासत आनी सगळे वावराडी जे आमच्या GMCन काम करतात आनी हेर हॉस्पिटलांनी काम करतात तांचेर करीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया तांणी पिडेस्तांची सेवा करूं. जांकां डायबिटीस जाल्या तांचे पासत जायतो लोक डायबिटीस जावन कुश्ट वता रुदी करून भुरगीं डायबिटीस जाल्यान तांचे पासत मागुया. जायते हांगा येतात जांकां भुरगीं नात आनी मागतात कितलीं जाण घोव बायलां येतात भुरग्याच्या देण्या पासत तांचे पासत मागुया. जायते जाणांक आक्सिडेंट जावन जखमी जाल्ले आहात तांचो उगडास करुया. जायते जाणांक निराशीपणान भितर सरल्यान डिप्रेशन आनी एंग्जायटीज तांचे पासत मागुया. जायते जाण आपल्यो सांडलेल्यो वस्तू मागूंक येतात बैगोंत आंतोन सांडलेल्यो वस्तूंचो पात्रोन तांकां त्यो फाव करच्यो म्हूण मागुया. कितलीं जाण बाठां बेसां पासत येतात जायते तरेचे बाठां बेसांचे प्रॉब्लेम आहात ओदी करून इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स ओ वाट दिना कोण ओ वाट बंद कोत्ता आनी दुसऱ्याचें घर आपल्या नांवार कोत्ता असले प्रश्न आहात तांचे पासत मागुया.
जी नोकरी सोदतात जाय ती तरणाटी हांगा येतात इतली शिकल्यांत आनी नोकरीक सोदतात तांचे पासत मागुया देवान बैगोंत आंतोनीची मजतीन तांकां नोकरी दिवची म्हूण कितलीं जाण तरणाटी येतात जिविताचो सांगाती आनी सांगाती सोदूंक जायते जाणांक गावल्यात मागुया तांचे पासत ती बाबडी आपूण कुटुंबीक जिवितांत सेटल जावंक सोदतात तांचे पासत मागुया कितलीं जाण आपली पासपोर्ट करतात आनी कितल्योश्यो आडकोडी येतात तांचे पासत मागुया जायते जाण मेडिकल टेस्ट फेल जाल्यात तांचे टेस्ट दुसरीं कोत्ता तेन्ना पासार करूं म्हूण मागुया आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात आनी भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात तांचो उगडास करुया ह्या दिसांनी आमचीं भुरगीं SSCचीं भुरगीं आपल्या एग्जामीक जबाब दितात तेच भाश कॉलेजीचीं भुरगीं आनी धाकटुलीं भुरगीं तयार जातात आपले एग्जाम आन्सर करूंक तांचे पासत मागुया जीं भुरगीं जीं प्री मेच्युअर जाल्यात 6 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी 7 म्हयन्यांनी तीं कश्ट वतात तांकां बरीं करूं म्हूण मागुया जीं भुरगीं मोनी आनी बेरी हांगा हाडटात तांकां आवय बापूय आनी जायते जाण उलोवंक लागल्यान कितेंय तरी उतर कांयच सुटनासलें आतां ताचें उतर सुट्टा आनी आवय बापूय एकदम खुशाल आहात असल्या भुरग्यांची जीब सोडय म्हूण आनी ताचे कान उक्ते करूं म्हूण मागुया भुरगीं जाका ऑटिजम जाला आनी डावन सिंड्रोम तसलीं भुरगीं आवय बापूय मोगान घेवन येतात असल्या भुरग्यांची सेवा करूंक हांव घोडा येता पूण ती मोगान ह्या भुरग्यांची सेवा करतात तांकां पेकोणी फाव करूं म्हूण मागुया जांचीं लग्नां मोडल्यांत वो मोडपाचीं आहात आनी जीं गोबायलां आपल्याच घरांत बरे भाशेन जियेनात आमी तांकां म्हणटा डिसफंक्शनल फॅमिलीज वी प्रे फॉर सच डिसफंक्शनल फॅमिलीज आनी आज तुमी ह्या मिसांत वांटो घेतात तुमचेच पासत मागात आनी सगलीं जे मीस ऑनलायन पळयतात आख्ख्या संवसाराक हे मीस वेता इतलो लोक हे मीस पळयता हजारांनी तांचे पासत मागुया जें कितें तीं मागतात तें देवान तांकां फावो करचें उबी रावया सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा तुवें तुजे पोरजेक सिओलेच्या बागोंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार कसो नेमलोय आनी गोरजे आकांतांक ती रासकारी तांकां दिलोय ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाळून सगल्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बगुशें कोर आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक लोकगंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी इस्रायल पोजा ओर दोंगो सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली वाटेर लोकांक पुरो जालें ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं ह्या ओरोण्यांत आमी मोच्च्याक हांगा उंडो ना उदकूय ना पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें लोकांक चाबून तांणी इस्रायलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें सर्वेस्परान आमचे सोशिल्लें हें सोरोप पयस कोचचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कोर मोइजेसान पोजे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान
असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तो सोरोप चाबलो ताची नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटोच मोजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कांदार पडून दी. म्हज्या आकाताच्या वेळार तुजें तोंड लिपूं नाका. म्हजे विनवणेक कान दी. हांव उलो मारता तेन्ना वेगी म्हाका पाव. जबाब. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती कोत्तोली आनी पृथ्वीची सगळो राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासुल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची बेपरवा कोचो ना. जबाब. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणा थावन सर्वेस्परान वडोव घालो. स्वर्गांत थावन पृथ्वीचेर ताणें दोळ्यार नदर घाली. कोयद्यांचें रुदोन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलेल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. शिवर्तमाक आमची कालसां मनां तयार करूंक सगळीं उबी रावया. Lodate, o Cristo, Re d'eterna gloria, lode a te, o Cristo. Amen. बीन देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी, जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria, Lode a te, o Cristo. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसू. जिवावां प्रमाणे शुवळ तोमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकांतूच तुमी मरतल्यात. हांव वेतांतूय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी म्हणलें, हांव वेतांतूय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटकूच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो आमकां सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयले, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले, हांव ह्या संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सत मानिंदान जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींच जावन हांवें तुमकां सांगलां तोच हांव. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक ना. ते पासत जेजून तांकां म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबार तोल्यात तेन्ना तुमकां कळून येतलें की आसा तो हांवूच.
आनी म्हजेच स्तोंगीन हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशेंच हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबें आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव करूंक सोदतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. सुम्याचें शुवळ तो मान, वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बांबडीनो, देवाचें उतर पयल्या वाचपांतल्यान लोकगणतीच्या आनी देवाचें उतर शिव वर्तमानांतल्यान एकूच कनेक्शन म्हणटा ते भाशेन दाखयता, एकूच संबंद दाखयता. आनी हो संबंद आनी हो देखावो जो आमी आज पळयता ताचे मदें कौल ओळख आहा. ओ पळय तुमचो मनीस, बिहोल्ड द मॅन, एकचे होमो. आनी ही वोड नाव ती वोड, बिहोल्ड द मॅन. ड्युरींग द पॅशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, this phrase is the key phrase which Pilate pronounces, behold the man, he is your man, I have nothing to do with him. In these words, Jesus assimilates the sin of the world. संवसाराचें पातोक तो आपणाचेर घेता आनी हेंच पातोक वयर कुर्सार उबारतल्यात आनी कुर्सार उबारून ताचेर नदर मारून पातकांचें बोगसणें आमकां मेवतलें. हें बरे भाशेन समजूंक लोकगंडीच्या पुस्तकांत वचुया. लोक मोइजेसाचेर शीण कोत्ता. कितलींशीं वर्सां जालीं, 40 वर्सां ताका लागलीं बासायलोल्या देसांत पावूंक. आनी इतलीं वर्सां कित्याक? 40 दीस आमी म्हणटा, 40 वर्सां लागलीं. कित्याक इस्रायल परजा जेन्ना भायर सरली मोइजेसाच्या फुडारीपणाखाल, एक एक राजा जो आपली राजवट चलयतालो तो तांकां आपल्या राष्ट्रांतल्यान वचूंक दिना जालो, बंद. ती मागीर दुसऱ्या वाटेन तोय राजा बंद करतालो, तिसऱ्या राजाची तोय राजा बंद. आनी ताका लांबदीक 40 वर्सांची वाट लागली ते बासायलोले सुवातेर पावूंक. एकलो राजा बंद करता आनी लोक वाज येलो आनी मोइजेसाचेरूय शीण करूंक लागलो आनी अदी करून देवाचेर कित्याक आमकां हाडल्यात? आमी इजिप्तांत बरें आसले, इजिप्तांत हांगा बरें जेवण मेवतालें, आमकां त्रास पडटालेत खरे पूण जेवण बरें मेवतालें. हांगा जेवण ना, उदक ना, कांयच ना, आमी ह्या ओरोड्यान मोत्ता, कित्याक पासत? आनी हाका लागून देव तांकां उज्या सारकेले सोरोप धाडटा. सोरोप विकाड्यो, सोरोप ओगेपणीन चलपी आनी चापपी, तुका गमन आसतना. सोरोप तसो चाक करून सोरोप घांस मारता येवन तुका खबरूच ना घांस मारलो आनी वीक ओंगतात. तुमी पार्रो सोरोप म्हणटा पूण दुसरेय विकाडे सोरोप आहात जे लागल्यार लेगून कुसता, हे विकाडे सोरोप. घांस मारल्या लेगून वीक उडयतात भितर. असले सोरोप उज्या सारकेले सोरोप म्हणजे सारके जीव कबार कोत्तले. घांस मारल्यार उलोवप मात्ता. एक येतात म्हणटा आमी कोंकणी भाशेन एक आयले, एक म्हळ्यार इतलो उलोवप मात्ता तो सोसूंक नजो जाता. असले विकाडे सोरोप देवान धाडले आनी लोक ओदीक चाडवलो आनी मागीर साश्टांगीण पडून मोइजेसाची मागूंक आयलो, हे सोरोप पयस काड म्हूण देवाक सांग. आनी देव मोइजेसाक सांगता, एक पितूळचो सोरोप घे, वयर एका खांब्यार उबार आनी हे लोकांक सांग ह्या पितूळच्या सोरपाचेर नदर मारात आनी जो कोण ह्या सोरपाचेर नदर मारता तो वाचतलो. आनी आदलो देखावो आहा आमची कोंकणी भाशेन पवित्र पुस्तक भाशांतर केलें तेन्ना आमच्या घरांत ती आख्खी सिरीज आसलोली आनी हांव केन्ना पळयतालो. आमची माय
ह्या वाक्याचेर जायते फावटी आमकां उगडास कोत्ताली. तुय ओस्तोऱ्यो आपल्या भुरग्यांक घेवन वयर दाखयतात सोरपाक आनी बरो कर म्हणटात. खरें म्हणल्यार सोरोप देंवचार, सोरोप विकाड्योच न्हय, सोरोप पवित्र पुस्तकांत देंवचार जावन आसा आनी ह्या देंवचाराचेर नदर मारप अशें दिसता. पूण कित्याक देवान सांगलें मोइजेसाक ह्या सोरपाचेर नदर मार म्हूण? दाखोवंक ही तुमची पातकां उबारल्यान, तुमी विकाडी जाल्यान, तुमचें वीक दिश्टी पडटा, तुमचें सगलो देवाचेर दुबाव आहा तो दिश्टी पडटा. तुमचें पातोक ओळखून घेयात. हे तुमचें पातोक उबारलां, ह्या पातकाचेर नदर मारात आनी तुमी सोडवण सोडून घेयात. हे ते सोरपांत कांय पदवी ना, पदवी देवा कडसून येता. पूण आमी कितें वायट केलां तें आमी मानून घेवंक जाय. आमी सोरपा सारकी विकाडी जाल्या, आमी सोरपा भाशेन वीक ओंकलां आनी चाबल्यांत आमी दुसऱ्यांक चाबूंक शकता. आनीक सोरप तेंकल्यारूच वायट जाता. हे भाशेन आमी दुसऱ्यांक वायट केलां मानून घेयात. तुमी देवाचेर वायट केलां तें हो हें पळय आहा तुमचें वायट. एकचे होमो हो पळयात तुमचो मनीस, ह्या मनशान तुमची पातकां आसात. बिस्तव जेजूक एकचे होमो म्हणूंक ना. सगलीं तुमची पातकां तो आपणाचे कुडींत घेता आनी ही पातकां घेवन कुर्सार मोत्तलो आनी ताका आमी कुर्सार पळयता तेन्ना आमकांच पळयता. आमची गायाळ जाल्ली कूड पळयता. पातकान गायाळ जाल्ली कूड तुय कुर्सार मारलेली आसा, ही कूड आमी पळयता आनी तें पळोवन आमचें पातोक त्या कुर्साचेर आमी पळोवन मांडून घेता. ओय सायबा, आमी पातकी, आमी तुजेर पाप केला, आमकां बोगोस. कोरेजमाचो काळ अशेंच करपाचो काळ. एकचे होमो आमी ताका पळयता तेन्ना आमी पळोवया आमचींच पातकां थंय पळोवया आनी ती पातकां पळोवन देवा लागीं माफी मागुया. इस्रायल पळय आनी देवान तें सोरोप काडून उडयलें आनी तांकां बोरीं केली. ओ देखावो आनी ही घडणी एकदम म्हत्वाची गरजेची. बिहोल्ड अ मॅन रिवील्स टू अस आवर ओन sin, and that is the sin that we saw in the serpent. The serpent is devil in the scriptures, but here the serpent becomes sin. Watch your own sin. Put a gaze on your sin. You have sinned against the Lord. Ask for pardon and then I will heal you. This is the great sign of redemption. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा म्हाका उंच उबारतलो तेन्ना हांव तुमकां सोडवण दितलो. जेजूक उंच उबारप म्हणल्यार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेता. ताका वचत आमी म्हणटा ही टेक्स अवे द sin of the world. Solidarity, sin, solidarity. One sin is not one sin, the sin of the world. Collective sin, collective. All our sins put together, it is called sin of the world. संसाराचें पाप तो काडटा आनी तुय लांबून कुर्सार सगल्यांची पापां आपणाचेर घेता आनी आमकां सोडवण दिता. ताच्या गाव्यांक लागून आमी पेकल्या, ताच्या रोगतांत आमकां बुडयल्यान, ताचे कुडींत आमची पातकां आहात. ताची कूड गायाळ जाल्या आमच्या पातकांक लागून. तर ह्या पिराचीत काळांत हे आमच्या मनांत हाडुया. देखूनच आमी जेजूचेर नदर मारता तेन्ना आमकां देवूच उगडास करूंक लायता. आमच्या पातकांचो उगडास कर आनी नितळ जाव. जेजूच्या रोगतान तुजी पातकां धुल्यांत, त्या रोगताचो शिवोर घे, त्या रोगताचे नाण घे आनी तूं बरो जाव. ओ जेजू आपल्या कुडीन आनी रोगतान आल्तारार देंवता आनी तो आमच्या भितर येता. आमकां ह्या सोरपांतली वाटायता. सांत आंतोनीच्या हातांत तर सोरोप आहा. हो सोरोप कसलो? म्हाका इतालियन लोक तांकां हांवें फोटो धाडले. ते म्हणटा आमी असलो केन्नाच सांतांतून पळोवंक ना जाच्या हातांत सोरोप आहा. आनी ताणें ए देमोनियो il santo schiaccia il demonio. म्हणजे तो सांत आंतून ह्या देंवचाराक माड वयता आपल्या पांयां सरशी.
सायबिणीची इमाज आमी पळयता सायबीण सोरपाचेर उबी आहा माडयता सोरपाक तेच भाशेन सांतांतून सगळें वायट आपूण हातांत घेता जेन्ना लोक म्हाका जाय तें सांगूंक येता कोण कोण हांवें म्हणे सांग सांतांतून तुवें सोरपाक घट दवरलाय आनी ताका जिवेशी मारलाय तेच भाशेन वायट कोतल्या मनशांक सोरपा भाशेन घट दवर हें वायट सांतांतुनीच्या हातांत पळय आहा तें वायट सांतांतून हें वायट घट दवर आनी तें काडून उडय हें तुमचें मागणें तो आयकतलो दोन भाशेची मागणी हांव करूंक लायता तुमकां एक सांतांतून वायट दवरून आहा आमचें वायट बायगोन तातूंत तूं दवर आनी मारून उडय तें वायट सोरपा सारकेलें आमचें वायट आनी दुसरें ताच्या हातांत उजव्या हातांत तर सोरोप आहा दाव्या हातांत बाळोक जेजू घेवन आहा आनी हांव केन्ना केन्ना ही मागणें करूंक लायता आनी मागणी कितल्या लोकांन केल्यात आनी ती बरी जाल्यात सायबा म्हज्या भुरग्याक जो बरो ना ताका तुज्या हातांत दवर तुवें बाळोक जेजू आहा ताका मातशें कुशीन काड आनी म्हज्या भुरग्याक तुवें हातांत दवर आनी अशें म्हणून जायतीं जाण बरीं केल्यात टू टायप्स ऑफ प्रेयर वन आस्किंग सेंट एंटनी टू क्रश द इवल दॅट इज इन आवर लायफ and the other prayer very powerful these two prayers are very powerful आनी लोक बरो जावन गेला आमच्या भुरग्याक म्हज्या गोरकाराक म्हज्या गोरकानीक तूं तुज्या हातांत दवर दुसऱ्या आनी बरी कर जायतीं जाण बरी जाले इट्स अ पावरफूल प्रेयर वी सी आवरसेल्स दे आवर सिन्स and ask Saint Anthony to crush the evil in our life and to give us grace through the redemption brought to us by Jesus Christ. हेंच देणे आमकां समेस्तांक आयच्या दिसाक कोतकोत्यान मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां ह्या वेळार देवा मर्यांत उबारुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें जिवीत दिसाच्या दिसा नवसरूंक आनी हे वरवीं आपल्या हाताखाल आसलोले पोरचेक बरे देखीचे नमुने जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर चितान आयकूंक वाचूंक आनी नियाळून आमचें जिवीत नवसरून आनी हे वरवीं जिवितांत बरीं फळां दिवंक पावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हे मिसा बेटींत मायरन आनी क्रेसेल्डा डिकॉस्टा हांणी आपलें इंतेसांव भेटयलां तर भागिवंत आंतोनीचे विनोनीन मागलोलो उपकार तांकां मेळूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. संवसारांत जें झूज सुरू जालां आनी ताची गोत पाश जायत वता तें झूज देवान आपले पदवेन बेगीनूच बंद करूं म्हूण आनी संवसारांत शांतताय आनी सहजकाय येवं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा मोगड्या तुजे मुखार घातलेली आमची इंतेसांवां स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक पातकां मेकळी करूंक तुज्या पवित्रतायेन बोर आनी ओत्मिकतायेन गोट कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया C35 पेज नंबर 43 C35. तुज देण्यान फावो जाल्यो प्रितुमे आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरान केल्लो भेटयता तुका उंडो वाकाडणी
देण्यान फावो जालो प्रितुमेन आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरान केलो भेटोयता तुका उंडो. भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सोर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें सो मूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आगे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव काकलुत्सरा देवा पोरण्या मनशाचो बोस जावन बायग्योन आंतोनी थंय तुज्या सारक्याचो नवो मनीस रचूंक तुका मानवलें. अशें ताचे सारकी आमी णव सरून आमी तुका मानता तसलें फारीकपणाचें बलिदान भेटोवंक आमकां तुजे काकलुतीन फाव कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक काय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशाय आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. आंतोन तुज्या भोगताक मान दितना तुजे पवित सभेक तूं संतोश दिताय. अशें ताच्या बाग्योन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान बोदताय. ताचे शिकोणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडयताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तरी गायता. Povi, povi, povi dolbarato सर्वेस्पोर देव स्वर्गानी संसार बोल्ल्या तुझ्या वैभवान होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पोराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा करोच तूं पवित. तूं सगल्या पवितपणाची जोर देखून तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या दोन दुतांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पान 14 ओ 15 गायन मंडळी जो जबाब दिता तो तुमी गावचो. पावार्थाचो गूढ सोम्या तुझे मरण आमी सोमोरता आनी तूं
तुझे पुनर्जीवनपण पोरगोटा. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस साहेबाक आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या आनी संस्कारलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सपूर्ण कर. आम्हा समेस्तांच्या हांगासर आयचे दिसाक हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आमचेच पासत मागुया. आपलो वाडदीस संभ्रमतल्या पासत मागुया आनी पिडेवंतां पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमची फिरगोजेन आमी पिडेवंतांक आनी जाणट्यांक कुमिन्या वत्ता. कुमसाराचो साक्रमेंत आनी पिडेस्तांची माकळे 3 संस्कार तांकां दिता. तांचे पासत मागुया आनी हेर जी जायते तरेचे दुयेंसाक सांपडल्यान तांचे पासत मागुया. अशें बायगेवन तांकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मळ पोती बायगेवन झुजे, बायगेवन आर्कांज मिंगेल, बायगेवन दोर्नदूत आसिजो, बायगेवन फ्रांसीस, बायगेवन आंतोन आमचो आस्कारी, बायगेवन सेवाज आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारेन सोर काळी तुका मानवल्यात ह्या सगळ्या सांतां भोगतां बराबर सासनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बर वंशान तरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासनांक. देवाच्या उतराची शिकोवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालनींत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बर वंशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्नदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. पान 17
पळयात ओ देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमकां आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण हें कुतर मातू लय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward to receive the Holy Communion. Our supervisors, I asked them to just supervise because for the first Mass, someone took and put it in his pocket. Please, if you know that person, you can make out whether he's a Catholic or not, how they participate in the Mass. Put in the pocket. So I don't want these things to be seen in this church. Please, we have great respect to the body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शेवतान आम गायन घेवया. D44 पेज नंबर 73. D44. तूं सोर्गीचे गोडसाणेचो उडो, परदेसान तूं सोर्गांच्या काळजाचो, ये सोदांकां जातूं गिरास आमचो, तुजे विरेन आमच्यान जिवून येजो. तूं सोर्गीचे गोडसाणेचो उडो, परदेसान सोर्गांच्या काळजाचो, ये सोदांकां जातूं गिरास आमचो, तुजे विरेन आमच्यान जिवून येजो. एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी, एकेच फामिलीचे आमी सादे. बसोन आतां तुज्या मेजार सोगलीं, हांव सोर्गीचो उंडो आमचे आवडेन. एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी, एकेच फामिलीचे आमी सादे. बसोन आतां तुज्या मेजार सोगलीं, हांव सोर्गीचो उंडो आमचे आवडेन. केले तुजे आल्तार काळजां आमची, आतांची येताय तूं तर न्हय आमी. तुजी कूड शेवून एक जाल्याव आमी, कोणाक दाखोवन करूंक आमकां दोशी. केले तुजे आल्तार काळजां आमची, आतांची येताय तूं तर न्हय आमी. तुजी कूड शेवून एक जाल्याव आमी, कोणाक दाखोवन करूंक आमकां दोशी. एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी, एकेच फामिलीचे आमी सादे. बसोन आतां तुज्या मेजार सोगलीं, हांव सोर्गीचो उंडो आमचे आवडेन. एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी, एकेच फामिलीचे आमी सादे. बसोन आतां तुज्या मेजार सोगलीं, हांव सोर्गीचो उंडो आमचे आवडेन. एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी, एकेच फामिलीचे आमी सादे. बसोन आतां तुज्या मेजार सोगलीं, हांव सोर्गीचो उंडो आमचे आवडेन.
फामील एक पाय तुझ भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे बसोन आतां तुज्या मेजार सोगलीं खावन सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे खावन सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे खावन सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या संस्काराच्या बळान आनी बायग्योंत आंतोनीचे देखीन तुज्या मोगाची आमकां सदांच वाट दाखय आनी तुवें आमचे भितर सुरू केलाय तो बरो वावर जेजू क्रिस्त येतलो त्या दिसा पर्यंत संपूर्ण पावय म्हूण आमी मागता. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. उपकार करून बसत. तुमकां कुमसार जावंक दोन याज्ञीक आहात. फादर जोकी आहा त्या रुमांत आहा आनी फादर हायसीन कुमसोंदरींत आहा. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग कोत्ता. तिका तुमी मेवचें मिसा उपरांत. तिचो नंबर बोर्डाचेर आहा, नोटीस बोर्डाचेर. तो तुमी पळोवचो आनी तिका फोन गुंडायचो. आतां बायग्योंत आंतोनीच्यो इमाजी तुमी रावताले त्यो इमाजी 7 इंचीस आनी 10 इंचीस आमी तुमकां विकताल्यो त्यो 4 इंच्यो धाकटुल्यो ह्यो कारान दवरपाच्यो. आतां ऑल्तोरीन दवरपाच्यो 2 तरेच्यो आमी हाडल्यात. कित्याक थोड्यांची ऑल्तर व्हडली आहा, थोड्यांची ऑल्तर ल्हान आहा. त्या प्रमाणे त्यो आमी हाडल्यो. जाय तो तेंप गेलो कित्याक ते मोल्ड करूंक जाय तो तेंप गेलो. आनी कित्याक सोंपेपणी हांव ती अप्रूव करिना, म्हाका ते भाशेन जाय त्यो. सो त्यो बऱ्यो दिसतात. तुमकां जाय जाल्यार त्यो तुमच्यान घेवं येता. स्टोरीज इन सिल्वर कॉफी टेबल बूक बायगॉन फ्रांसीस शावेराचे काश्याव आहा. ताजेर तें रुप्याचे कांतोयल्ले आहा तांचो फोटो. त्यो तुमकां हांव सदांच सांगता जाय जाल्यार तुमी त्यो घेवच्यो. गेल्ल्या उदारपणा पासत देवान बायगोंत आंतोनीचे मजतीन तुमचेर आपली विंच दवरली. आशिर्वचनां शेकान शेक होतो म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बागयोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमीत आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खाल ते पडी मागता. नोमान तुका बागयोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सरभोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगोटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. बागयोंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती
म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर. आनी आतां तुज्या फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय ते वायगोंत हातूंत मुखार घाल. ओर चोरयांच्या बायग्योंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणून पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कर. आमेन.